हांव डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर। आयज आमी पिलेन पंचायतीचे ग्रीनलँड फार्म हांगासर आमी हे प्लांटेशन केल्ले आहा। हितून पयलींच आमी खूबशे प्लांटेशन केल्ले आहा। आंबे लायिल्ले आहा, हांगा माड पळयत जाल्यार तुमी माडयो लायिल्ल्यो आहा आनी हॉर्टिकल्चर आमी भेंडे जर तांबडी भाजी जर धवी भाजी काराली अशी खूबश्यो गोष्टी हांगा लायिल्ल्यो आहा। हे प्लांटेशन ऑलमोस्ट चालूच आहा। गेले वर्स आमचे 6 म्हयने जातले हांगा आमी उत्पन्न करता, चालूच आहा। ताका बरी आमी एक ओपन वेल मारलेली आहा, उदकाचो हांगा कांय प्रॉब्लेम ना आनी ह्या सगळ्या आमकां विलेजराचो आनी आमी अराउंड म्हाका दिसता 15 सुमार मनरेगाच्या अंडर आमच्यो लेडीज तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपाक लागून तांकां हांगा आमी एम्प्लॉयड केल्ली आहा। ती देखभाल ह्या गार्डनाची करता। तेज्या पलीकडे आमचो पंचायतीचे स्टाफ आहा तेय करता, नवनाथ तेजे मार्गदर्शन हांगा तांकां सगळ्यांक मेळटा आनी बऱ्या तरेचो उपक्रम पिलेन पंचायत आमी करीत आहा। म्हाका दिसता हें आमचें 4थें गार्डन, पिकॉक गार्डन, बटरफ्लाय गार्डन, आमचे मागीर हर्बल गार्डन एक जातकूच आनी हे ग्रीनलँड फार्म अशा तरेचो उपक्रम पिलेन पंचायत हो चालूच आमी पंचायतीन ठेयल्लो आहा। आमचे इतकेच इंटेन्शन आनी आमी अशें चिंतलां की हो आमचो पिलेन गांव ग्रीन, सोबीत, प्लास्टीक फ्री आनी पुराय हेका ग्रीन करपाचें आमचें एक स्वप्न सगळ्यांचें आहा आनी सगळ्यांचो हितून महिलांचोय बरो प्रतिसाद मेळटा। पिलेन पंचायतीन आनी तशेंच आमचे सगळे महिला वर्ग महिला मंडळाची लेडीजांनी हो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करपाक आमी आयच्यान सकाळच्यान इनिशिएटीव घेतलेलो की लेडीजान आपले क्लॉथ बॅग्स केल्लो ते आमी आयज आमच्या विलेज शॉपकिपर्सांक सगळ्यांक सेल करून ते तांकां एक ग्रीन प्लास्टीक फ्री पिलेन करपाचो इनिशिएटीव घेतलेलो। तशेंच एनवायरमेंट डे दिसा आयज आमी ग्रीनलँड फार्मान आमच्या पिलेन सावड्या येयल्ले आसा, थंय आमी इनिशिएटीव आमचो एक पेड माँ के नाम तो इनिशिएटीव गव्हर्मेंटाचो तोय आयज आमी हांगा घेतलेलो आसा।